आयज ही मिटींग आपयल्ली सो ती काल पयर इन्सिडेंट जालो सो जे पैंगीण गांवच्यान ज्यो गाडयो वयतात त्यो हॅवी गाडयो वचून दुर्घटना जाता सो ते आमी कशे हँडल करपाक शकतले ज्यो गाडयो अनमोड घाट बंद जाल्ल्यान आतां आमचे हांगा हे सायडीच्यान ट्रान्सपोर्ट वाडलेलो आसा सो त्या खातीर आमी तेजेर कंट्रोल कसो करपाक शकतले सो ते ट्रॅफिक वयता सो तेंचेर जे थोडे पिवन वयतात थोडे म्हणटा रस्त्याक प्रॉब्लेम जाता अशें जावन सगळे जे इन्सिडेंट जातात सो तेजेर आमी कशें मात करपाक शकतले त्याच बरोबर सो जेन्ना आमी डिस्कशनाक येयले तेन्ना सरपंचान जे इशू काडलेले वेगळे वेगळे इशू काडले सो ते आमी कशें सॉल्व करपाक शकतले सो जे हांवें रिसेंटली चार्ज घेतलो आसा आनीक फुडें इलेक्शनूय आसा आनीक प्री मन्सून जातलो पावस जाल्ले म्हणटकीर सगळे डेव्हलपमेंट कांय करपाक मेळपाना रस्ते काडलेले बीन आसात सो अशी वेगळे वेगळे इशू आसात सो हेजेर आमी कशें सोल्युशन काडपाक शकतले सो ह्या खातीर ही आयची एक मिटींग सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑथॉरिटीज जे काणकोणचे आसात सो तांकां हांगा हाडून सो पंचायती मुखार तेंचें डिस्कशन करून तेजेर असो एक तोडगा काडपा खातीर ही आयज मिटींग आपयल्ली सो आनी हे मिटींगेक म्हाका दिसता सगळे सरपंच त्याच बरोबर ऑथॉरिटीज आसात हेंच्यांनी आमकां तितलो सहकार्य दिलो आनी तांकां आमी सांगलां की बाबा हे अशे हांगची जे प्रॉब्लेम्स आसात ती टायम लिमिटा भितर सॉल्व जावपाक जाय ओवरऑल कन्क्लुजन म्हणजेच आमी हेजेर कंट्रोल दवरपा खातीर ट्रॅफिक पोलीस आसा तांकां स्पीड लिमीट आसा सो अल्कोहोमिटर आसा सो हेजेर यूज करपाक सो जे तेंच्यांनी यूज करपाक जाय सो आमचे मदीं RTO ऑफिसर्स आसात सो तेंच्यांनी तेंचे मदीं कशें तेंचे पावरा अंडर कशें कंट्रोल दवरपाक जाय हें डिस्कस जालें सो तेंच्यांनी सांगलां की आमी कंट्रोल दवरतले सो त्याच बरोबर एक्सायज आसात सो तेयी सुद्दां सो तितलेच आमकां कोऑपरेट करतले आनीक जे हें रश ड्रायव्हिंग जाता सो तेजेर कंट्रोल दवरतले गेल्ले एक आठवडे पयले हांगा 1-2 एक्सिडेंट जाले आनी जो मेजर जालो म्हणटा तो पयर रातीन हांगा पैंगीण बाजारांत तेन्ना काल आमी जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आमी हांगा रास्ता रोको केलो सगळे गांवच्या लोकांनी पैंगीण आनी लोली मंडळ सरपंच बिरपंच आनी बाकीचे लोक मेळ तेन्ना कलेक्टरा कडेन आमी डिमांड केलें ह्या विशयाचेर खंय तरी चर्चा जावपाक तेन्ना कलेक्टरान सांगलें आमकां कलेक्टर ऑफिसा मिटींग आहा थंय या आमी ना म्हणलें पैंगीण पंचायती जावची तेन्ना दोनूय पंचायत मंडळ आनी कोणी बरें मागपी तांकां घेवन हांगा मिटींग करया आनी तेन्ना आमी तेंचे कडेन डिमांड केलो कितें म्हळ्यार जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहात ते ऑफिसर आमकां जाय त्या तरेन ते घेवन आज हांगा रावले खंयची ऑथॉरिटी आयल्या हांगा पुलीस RTO रोड्स फॉरेस्ट एक्सायज ट्रॅफिक ह्या तरेन कन्सर्न आहा त्यो सगळी आशिल्ली म्हणटा ओके हितूंतल्यान निष्पन्न कितें जातलें दिसता तुमकां निष्पन्न म्हळ्यार म्हाका इतलें दिसलें कित्याक गेल्ले 2-3 वर्सां पयलीं पळयलें जेन्ना हांगा जे ऑफिसर आशिल्ले ते अशें खंय तरी आमकां पॉझिटिव्ह असो हें मेळ्ळें नाशिल्लो पूण हो जेन्ना आतां पयरच फाटीं म्हाका दिसता ह्याच डेप्युटी कलेक्टरान चार्ज घेतकीर रोखडोच इनिशिएटीव घेवन ही एक मिटींग आपयली आनी ताका आमी कांयचो डेडलायन दिल्ल्या आनी तेणी आतां जवळ जवळ 19 तारखेक सुमार सगळी इन्स्पेक्शन करून तेजे तोडगो काडया म्हणल्या म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता एक आशा आसा कित्याक पयल्याच नांव म्हणपाक ना एक 15-20 दिसां भितर कितें तरी रिजल्ट मेळटलो आमी जे मागले ते पळय आमी तांकां सुरवातेसान रिक्वेस्ट केल्ली आसा जो पळय आतां हो कुंकळ टू पोळें सारको नॅरो रोड आनीक हे ट्रॅफिक डायवर्ट करचे पयलीं आमी करम्या सगळ्यांनी कोऑर्डिनेशन मिटींग घेवपाची आसली कलेक्टरा अंडर जावं ते RTO पोलीस ट्रॅफिक हायवे बाकीची कन्सर्न डिपार्टमेंटान पण ते बी कांयच मिटींग येनासतना तो ट्रान्सपोर्ट असो रोडे डायवर्ट केलो कित्याक आमची परिस्थिती ह्या रोडाची कितें आसा असोच रोड नॅरो फिजिबिलिटी आमी चॅक केला फिटनेस चॅक केला रोडाची सायज चॅक केला खरें म्हळ्यार हांगा ह्याच रोडाचेर खरें लोकांक चलपाक सारकी मेळना 2 व्हिलर सारकी चलूंक शकना 4 व्हिलर सारकी चलूंक शकना आनी त्याच परिस्थिती आमी 8 व्हिलर 16 व्हिलर्स व्हडले व्हडले ट्रेलर्स हांगा एवढे सोडपाक लागले बाबा ह्या फिटनेस पयलीं पळया तुमी बाबा ह्या रस्त्याची ताकद पळया आनी मागीर तुमी सोडा न्ही आतां ते कितें भायले गाडी त्यो एक्सप्रेस हायवेचे सुपर एक्सप्रेस हायवेचे चलोवपाची गाडी त्यो कितें तांकां दिसता हो सारको हायवे असो आनी ते बेधून एरियेन चलयतात बेजबाबदार निश्काळजीपणान आनी हाचेर कोणाचोच कंट्रोल ना प्रशासनाचो तर मातसोय कंट्रोल ना ताका लागून आज कंटिन्यू 3 एक्सिडेंट जाले हेजे मुखार आनी वाडपा नच म्हण आमी काणकोणकारांनी सगळ्यांनी इनिशिएटीव घेवन पैंगीण पंचायत लोलये पंचायतीन लीड घेवन हे आज तांकां सगळ्या ऑफिसरांक आपोवन हाडला आनी जी पळय आमकां संबंदी हांगा जाय करपाक जाय रोडाक हेका सेफा खातीर रोड सेफ्टी खातीर ते तांकां करपाक डिमांड केल्लो आनी विधान सांगपा म्हळ्यार सायनेजीस स्पीड लिमीट सायनेजीस जावं स्पीड ब्रेकर्स मागतात बट करनात ताका लागून हे एक्सिडेंट वाडत गेले
आतां ताका लागून खंय तरी हांगा आडोवपा खातीर ह्या लोकांनी फुडाकार घेवन आतां हें मुखार सरलें आसा लोकांनी तांकां डिमांड केल्लो आसा झाडां जी सुकली आहा पळय ती आतां आमचे हांगा पर्तकाळ पैंगीण पर्यंतच 13 झाडां काय 16 झाडां आमी 1.5 वर्स पयलीं एप्लिकेशन केलें कलेक्टराक गेलें फॉरेस्टराक सगळें हांगा डिझास्टर मॅनेजमेंटाक गेलें सगळें केलें तरी 1.5 वर्स जालीं सुकलीं झाडां आमची पंचायती मुखार एक हें पळय साप मुखार आसा हें झाड मारूं जायना आनी फायर ब्रिगेडीक बीन ऑथॉरिटी ना ती मारपाक म्हणटकीर अशें चल्लां आनी जे ट्रका ड्रायव्हर आतां ओव्हरलोड ट्रक घेवन येतात ते इतले सोरो पिवन येतात तेमचेर बीन कंट्रोल ना सगळी इतले आनी ब्रीज इतली तर सामकी हें जाल्ली आसात आनी तो ब्रीज केन्ना मोडत म्हूण सांगूं येना तरी गोवोरमेंटान तेजेर बरें लक्ष घालचें